आयज जेन्ना हांवें फॉलोअप घेतलो अजुनूय धुंवर चालूच आसा म्हणपाक लागून येवन मुद्दाम पळोवपाक आयिल्लो. सगळें पळयलें. आमचे चेअरपर्सन हांगासर आसा ताच्या कडल्यान रिव्यू घेतलो. बाब सिद्धिविनायका कडल्यान घेतलो. खबर आसा आमकां चत्रे आसा सायडीच्या लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता धुंवराचो ह्या गोश्टीचो. तो जाता तितके बेगीन तेजें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न आहा. बट प्रायमरी सोल्युशन तरी हो धुंवर आनी हें उजो जो आहा पळय न्ही हो बंद करप हाजेर आमचो फोकस आसतलो. 5 दीस जाले सोनसड्यार कोयराचे दोंगर पेटत आसात. वाऱ्यासरशी धुंवर लागसरच्या गांवांनी लोकांच्या घरादारांनी घुसता. जाणट्या नेणट्यान घुसमट मार. लोक भलायकेक लागून भिल्यात. सोनसड्याच्या इश्यूचेर हाय लेवल मिटींग जाली. 2 दीस म्हाकाय डिले जालो थंय वचपाक. खरें म्हणल्यार हांव सकाळी फुडें आज थंय गेल्लो. डंपार सगळें पळयलें. पळय जाल्यार तें हें जावपाचें नाशिल्लें. ते आमी एक्सपर्टूय बी बाबा डेप्युटी सीएम विजयान ताका मुंबयच्यान आपयल्लो. ताच्या कडेन घेवन आतां डिसिजन घेतलां. आतां ऑलरेडी काम सुरू केलें. आमचे खात्री आहा 3 दिसां भितर सगळो धुंवर न्ही उजो न्ही सगळो पालतलो. तें फायनल सोल्युशन जें आहा पळय न्ही 4 तारखेक परत एकदां हाय पॉवर कमिटीची मिटींग दवरल्या. ती हेतूर जातली असेंब्लीन जातली. Course of action which was followed in Deonar when such fires have cropped up has been recommended. Now this entire operation is under the district collector. He is being aided by the PWD. The approach is that the fire will be doused with a mix of debris and water. डिजास्टर मॅनेजमेंटा भितर क्लियर पॉलिसी लेट डावन केल्ली आसा. डिजास्टर जालें जाल्यार देर हेज टू बी नोडल एजन्सी. आतां थंय कितें जातालें कोण कितें करता तें कोणाक सारकें खबर नाशिल्लें. आज ह्या मिटिंगे भितर एक ठरलां की कलेक्टर शाल बी द नोडल एजन्सी. ही विल बी असिस्टेड बाय PWD. ही विल बी असिस्टेड बाय फायर सर्विसेस. दे विल ओपन ए कंट्रोल रूम देर इमिजिएटली टुडे itself. They will pollution control board has also been directed to open a control room there for their this. हे आज जे मिटिंगे थोडी डिसिजनां जाल्या. I have raised issues that henceforth we are not going to allow you to dump garbage like how you used to dump. Either you get it segregated or we are going to close it. I made it very clear. Things are very clear to the Chief Minister and I have told him that our people will come on the road. I have told the chairperson of the municipality. I have told Vijay Sardesai. I have told the Chief Minister also. We are not going to allow it. Finish. That's it. What do you think? Because the garbage is coming from Margaon and we are suffering. Bureau report prudent.